आमी 4 जाणां आसा. आमी ओपोजिशनाक आसा आनी रुलिंगान ते आसा. जेन्ना म्हाका दिसता ती फायल येयल्या तो लोकल हांगासरलोच गांवचोच तो नॉयल आथाईत म्हणून. तो लोकल आहा, म्हाका दिसता तेजी एन्चेस्टर प्रॉपर्टी आसा आनी तो कोणाक तरी बिल्डराक घेवन ते करता. मागीर हो इशू जालो न्ही आतां आयला हिल कटिंगाचो. तेन्ना ही जी रुलींग बॉडी आसा, सरपंच आसा, तेंच्यांनीच परमिशन दिला तेंकां. आनी परमिशन लायसन दिवच्या पयलीं इन्स्पेक्शनाकूय तीच गेल्या न्ही. तेन्ना हिल आसा कितें ग्रेडियंट्स आसा ते तेंच्यांनी पळोवनाका. पहिले परमिशन दिता मागीर उडास घेता. हय, तुमी पळोवनूच परमिशन दिला. ते आतां बोबाळ मारून फायदो कितें? तुमी इन्स्पेक्शन केला तेन्नाच तुमी हिल जर आसा जाल्यार तेका परमिशनूच दिवपाचें न्ही. आज मिटिंगेक कितें डिस्कस डिसायड जाला आयज त्या टॅक्निकल रिपोर्ट दिवन दी मागीर आमी डिसायड ते एक्चुअली आयज डिस्कशनाक काय येवना. फकत TCBन ते हे केला न्ही, इन्स्पेक्शन केला न्हू, त्या टॅक्निकल रिपोर्टाक रावल्या. आमी आसा पळय ते ओपोजिशनाक आहा, हांव सरपंच न्हू आनी आमी रुलिंगान 4 जाण ना. रुलींग बॉडी तीच आसा, लायसनूय तेंच्यांनीच दिला आनी लायसन दिवच्या पयलीं इन्स्पेक्शनूय तेंच्यांनीच केला आनी कितें आनी फीज सगळें तेंच्यांनीच कितें केला. घडामोडी तेंच्यांनीच केल्या म्हणटा तूं. हय, आनी इन्स्पेक्शनाकूय आतां तेच वयता आनी तेच बोबाळ मारता. हिल कटिंग केला, हिल कटिंग केला. हिल कटिंग करच्या पयलीं तुमकां खबर नासली ते. There are a lot of constructions that are coming up in the village. Who's giving the permission? It has happened now in this term when these people are the elected body and they're taking the decision in. फकत क्लियर कित्याक रावल्ले बरें, कित्याक काल ते गेले आमी नासले थंय. जाल्यार अशें दिसपाक जायना की लोकांक थोडे दीस अजून हांवूच सरपंच आहा कसो. पूण हांव गेली 2-2.5 वर्सां जालीं हांव सरपंच ना. Actually, काल जे इन्स्पेक्शन जालें पळय ताका परमिशन ऑलरेडी पंचायतीन दिल्लें आनी आय बिलीव दे हॅड ऑल द परमिशन्स. सो जी पंचायत परमिशन दिता आनी मागीरूच आपूण इन्स्पेक्शन करता हें म्हाकाय समजूंक ना कित्याक तें. बाकीचें जें कितें चड आसा पळय तें कशें कितें जालें तें तेजें तुमकां डिटेल तुमचो वॉर्ड मेंबर सांगतलो. कित्याक त्या मिटिंगेन त्या वॉर्ड मेंबराकूच भायर दवरले खंय. वॉर्ड मेंबर दत्ताराम. बाबा कितें एक्झॅक्टली पळय हांव तेन्ना जेन्ना येयल्लो जेन्ना चालू जाल्लें मॅटर तेन्ना हांव थंयसरलो पैठणचो लोकल पंच मेंबर. तेन्ना म्हाका ह्या रुलींग बॉडीन म्हणजे हांव तेन्ना तेंच्या वांगडा आसलो बट म्हाका तेंच्यांनी सदांच भायर दवरलेलो. कसल्याच हितून घेनासली ती म्हाका. पूण जेन्ना हें मेळटा जाल्यार म्हाका भायर दवरलो. इन्स्पेक्शन सारकें करूंक ना. तांच्यांनी तें सगळें आपले भाग जाय तशें केलें. नेवर दे कॉल्ड मी लेट्स हॅव अ डिस्कशन. मागीर थोड्या दिसांनी अशें भायर सरलें की कितें ब्रायब इशू भायर सरला. तुमकां खबर आसा तुमच्याच मिडियांसून आमकां तें कळलें की हांगासर त्याच प्रॉपर्टीचें काल आतां इन्स्पेक्शन जालां पळय हिल कटिंगा खातीर गेलां पळय थंय ऑलरेडी ब्रायब घेवपाचें इन्सिडंट जाला आनी हांच्यांनीच तें दिलां. आमकां चौगांकूय कॉन्फिडन्सान कसलीच गजाल ना. तेंच्यांनी सगळें करून तें केल्लें तें मॅटर. आनी आतां काल गेल्या हिल कटींग हांव थंयसरलो लोकल पंच मेंबर. हिल कटींग जर जालां न्हू जर वायोलेशन जालां न्हू डेफिनेटली देर हॅज टू बी समथींग एक्शन हॅज टू बी टेकन. सो आय एम अ फर्म ओपिनियन की जर हिल कटींग जर जालां ग्रेडियंट जर कट जाला जाल्यार हांव ठाम मताचो तेजेर एक्शन जावपाकूच जाय. आमी चौगांचें सेम मत आसा. पूण हांगासर म्हाका दिसता कितें तरी तुमी थंयसर हें दिता तेन्ना तुमी खबर नासली तुमकां जेन्ना परमिशन दिता तेन्ना परमिशन दिसतना तुमकां दिसोंक नासलो हिल आसा तो ग्रेडियंट कट जातलो तेन्ना कित्याक फास्ट दिले. मागीर आमकां कळोन येयल्लेच न्हू तुमच्या थ्रू की थंयसर बाबा तुमी पयशे घेतल्या कितें घेतल्या हें सगळें चालू जाल्लें त्या थ्रू ऑडियो. सो आतां ती काल येयल्या थंय बट थंय हिल तुका भायर कित्याक दवरला मिटिंगेक मिटिंगेनसून भायर धरूंक नासलो. आमकां मॅटरानसूनच भायर दवरलेलें न्हू. आमचे कडेन डिस्कशन आतां आयज मिटींग आसली जाल्यार तूं कित्याक म्हाजें पर्सनल कितें काम आसलें म्हणून आयज हांव पावूंक नासलो. आमची 18 तारखेर ग्रामसभा आसली. ते ग्रामसभेक लोकांनी आमकां सांगलें कितें थंय हिल कटींग जाता म्हणून आनी आमी मागीर तांकां नोटिसी काडल्यो. पूण ते म्हणगले कितें आमकां थंय आपया म्हणगले आनी आमी मागीर तांकां लेटर धाडलें. मागीर आमी थंय गेली. ओके. सो मागीर तुमकां कितें दिसलें तिका सायटीर तुमकां कितें दिसलें हिल कटींग जालां कितें जालां तें तुमी इन्स्पेक्शन केल्लें न्ही कित्याक कळ्ळां तुमकां? गेल्ली आमी थंयसर. जाला हिल कटींग? हिल कटींग जाला थंयसर. सो तुमी म्हणटा हिल कटींग जालां थिंगा जाल्यार मानता तुमी हिल कटींग जालां म्हणटा तुमी परमिशन दिल्ली तांकां? आमी पयलीं परमिशन दिल्लें तांकां. केन्ना दिल्लें? कोणें दिल्लें ताका परमिशन? तुमी दिल्लें वो पयलींच्या सरपंचान? पयलींच्या सरपंच. तुमचो एक पंच मेंबर आहा श्रीकृष्ण चोडणकर. हेजेर हे जाता आरोप जाता की ताणें पयशे घेवन हें केलां. हें कितपत खरें?
तें म्हाका खबर ना, हांव तेजेर कांय उलयना. पूण एक सांग म्हाका, पयलें परमिशन दिलां पळय तेन्ना तुमी चॅक करूंक नासलें वेदर दॅट एरिया वॉज हिल कटींग एरिया, थिंगा सायडीक हिल आसा वो कितें आसा तें चॅक करूंक नाशिल्लें मॅडम? बिकॉज आयज जो इशू जाला तो ग्रामसभाक जाला. ग्रामसभाक सो ग्रामसभाक जावचे पयलें समज परमिशन दिता आसतना हें सगळें चॅक करूंक नासलें? चॅक करता म्हटल्यार तें आतां खूब हें जालां, लोकांन आमचे नदरेक हाडलें म्हणून आमी थंय गेलीं. ना पूण परमिशन दिता आसतना नदरेक येवंक नाका म्हणटा तुमच्या नदरेक लोकांनी हाडलें, पूण परमिशन तुमी दिला न्हू. परमिशन आमी दिलां तेन्ना म्हटल्यार तुमच्या नदरेक येवंक ना, ना. तेन्ना तेणी दिल्लें आमकां म्हटल्यार तें आतां खूब कटींग केलां तेणी. परमिशन केन्ना दिलेलें तुमी? खंयच्या वर्सा दिल्लें? 23 सो 23 आमी आतां परमिशन दिना. ना ना हांव हिल कटिंगाक परमिशन दिला म्हणून, पूण तुमकां दिसोंक ना जेन्ना तुमी परमिशन दिला बाबा हिंगा सायडीक हिल आहा वो हिल कटींग केलें करूंक शकता बा कितें आहा बा म्हणून? आमी टॅक्निकल पर्सन न्हू. तुमी टॅक्निकल न्हू, पूण तुमी पयल्यारूय गमता न्हू. टॅक्निकल हांव टॅक्निकॅलिटीचा ना, पूण एटलिस्ट थिंगा दोंगर आहा वो कितें आहा तें गमता न्हू मनशां. हें सांगपाचें येना न्हू मॅडम. परमिशन जेन्ना दिता न्हू तेन्ना आमकां तें सांगना की आमी हिल कटींग करून करतले म्हणून. हां तेंच्यांनी आमकां कितें सांगलां आमी तेचेरूच वर काम करतले म्हणून. आनी तेन्ना आमी परमिशन, तेन्ना तें गो जाल्लें, तें कांय दिसान हां जाल्लें. साफ तेंच्यांनी मागीर केलां. हां. सो आतां तुमकां कितें दिसता, आतां हिल कटींग जाला दिसता? हिल कटींग जालां हें TCBन आनी हेंच्यांनी पळयलां न्हू, ते तुमकां रिपोर्ट दितले तेन्ना तुमकां आन्सर मेळटलो. नो पूण आतां मागीर आतां तुमच्या दोळ्यांनी कितें दिलां तें आमी पळयलां, पूण तेंच्यांनी सांगलां आमी जेन्ना रिपोर्ट दितले न्हू तेन्ना आमी तुमकां फुडें कितें सांगपाचें तें सांगता. पयलीं तुमी परमिशन दिता आनी मागीर तुमीच इन्स्पेक्शन आमी करता. परमिशन हे कितें दिना कोणाचेर हिल प्रेशर कटिंगाक. घालपाक? तुका 2 फावटी तरी सांगलें आमी हिल कटींग परमिशन हांव हिल कटिंगाचें उलयना, हांव हिल कटिंगाचें उलयना. हांव तुमी आमी तांकां खंय ऑब्जेक्शन हाडूंक ना. हांव आनी तुमकां आमी तांकां बांदूय नाका तुमी हिल म्हणून कटिंगाक परमिशन दिला म्हणून हांवूय म्हणना. हांव म्हणटा कितें तुमी पंचायतीन परमिशन ताका पयलें दिलेलें प्रोसेस करपाक तेंचें, आनी आतां पंचायतीनूच ताका इन्स्पेक्शन हाडलें. सो इज इट समथींग प्रेशर टॅक्टीक? सो कितें एक्झॅक्टली? पंचायतीन हाडूंक ना, हें पब्लिकेन हाडलां. पब्लिकेन हाडलें. पब्लिकेन नदरेक आमचे हाडून दिलां की थंय हिल कटींग चलता म्हणून. आनी थंय बोरवेलूय मारल्या म्हणून तीन, पूण आमी काल ते आमकां बोरवेल तेंच्यांनी खूब हें केलें, आमकां ते बोरवेल पळोवंक मेळोंक ना. आनी आमकां मेन जाय आसलें खरेंच ते बोरवेल मारल्या वो ना पळय ते पळोवपाक. पूण आतां हिल कटींग जालां? हिल कटींग जालां थंय. पयलें जायना आसलें. पयलें जेन्ना परमिशन दिलां पळय पंचायतीन एका प्रोजेक्टाक तेन्ना जावंक नासलें. आनी हो सेम प्रोजेक्ट इशू जो तुमच्या पंच मेंबराक कितें इनवॉल्व ब्रायब इशू जाल्लो पळय तो सेम ही प्रोजेक्ट तो तें हांव तुका सांगूंक आतां तर तुमी सरपंच हाडले न्हू तेन्ना? सरपंच आहले. सो हो इशू तो ते तुका मागीर मेळटलो आन्सर. आतां मेळपाना? हेचो आन्सर मेळोनी न्हू हिल कटिंगाचो पयलो, मागीर सांगता तुका. पूण तुमकां आतां दिसना थिंगा हिल कटींग जालां म्हणल्यार तुमी म्हणटा टॅक्निकल तेणी टॅक्निकल. आनी थंय फ्लायींग पॉट्सूय येयल्ले ते सांगतले न्हू. हय पूण पंचायतीच्या पयलो तेंचो रिपोर्ट येवनी न्हू, सो मागीर तुका आमी पंचायती बरोबर आन्सर काय दिता. आसतना नाल्यार तेंच्या एका रिपोर्टाक तेंचो रिपोर्ट येयलो म्हणटच मागीर तुमकां आमी आन्सर दिता.